बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजू हांव तुका आर्गां दिता, तुका महिमा दिता ह्या वेळा खातीर. सगळीं आमची भाव भयणां एकठांय जाल्यान तेंच्या खातीर तुका आर्गां आनी महिमा देवा. तूं जावन आसा आमचो मोगाळ देव आनी आयज हे ओपारीन सांग तूं आमकां कितें शिकोवंक सोदता देवा. आमचे कान ओत्मीक कान ओपन कर तुजें उतर आयकपाक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमी हे जियोवपाक आमकां जाणवायन तुजे बोर देवा. पवित्र आत्म्या ह्या वेळार म्हज्या तायान सांग तूं उलयतलोय म्हूण हांव तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आनी सगळीं आमची भाव भयणां तांकां शांतीन बरें इंटरनेट तुवें दिलाय म्हूण तुका आर्गां आनी महिमा दिता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. Praise God. थँक यू जीसस. निरफळ अंजिराच्या झाडाची वोपार आणि ताणे ही वोपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मळ्यान एक अंजिराचे झाड लायले आणि तो ताचे फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका काय एक मेळूंक ना. तेन्ना ताणे मळो वसयतल्यांक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जाली हांव ह्या अंजिराचे फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळोना. म्हणटोच ते कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक स्वाद आडायता. पूण ताणे अशी जाप दिली, दुनिया हे आनी वरस ते आसुनी ताच्या मुनाक आले काडून ताका हांव साडे घालता. गोडे ताका फळ जाय ना तोड मागीर कातोड. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोण सांगूंक शकता हे ओपार कितें आमकां सांगूंक शकता पळय ती, कितें सांगूंक सोदता पळय ती, ही ओपार आमकां कितें सांगूंक सोदता ती कोण सांगूंक शकता? आतां ही ओपार आमकां अशें सांगूंक सोदता आनी तेन्ना ही ओपार सांगली. कोण एकल्या आपल्या देकाच्या मोळांत एक अंजिराचें झाड लायले आनी तो तांचे फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेवलें ना. भाव भयणांनो, तुमकां तर खबर आहा नाजाल्यार इस्रायल गांवांत अंजिराचें झाड अशेंच जाता. दोंगराचेर जाता, बऱ्या जाग्यांचेर जाता, अशें रस्त्याच्या वाटेन जाता. अंजिराचें झाड म्हटल्यार कॉमन सारकें. आनी हे झाड आंगोर हे झाड त्या हितून लायता, म्हणच्या विनयार्डान लायता, म्हणच्या मोळ्यान लायता. मोळ्यान अंजिराचें झाड लायता. मोळ्यान अंजिराचें झाड लावप म्हणजे हे जाणा जावन लायिल्ले झाड हे अशेंच जावंक नासलें, अशेंच उगोवंक नासलें. इस्रायलाक अंजिराची झाडां अशींच उगवतात, पूण हें झाड अंजिराचें मोदें देवान लायिल्लें. आनी कित्याक लायिल्लें झाड? आमी झाडां कित्याक लायतात भाव भयणांनो? तेची फळां खावपाक. फळां खावपाक आमी झाड लायता. आनी झाड तर फळ दिना नाल्यार हें झाड कितें करता? बेश्टोच जागो आडायता. आनी आमी जाणात जॉन 3:16 कितें म्हणटा पळय तें, देवान आपणाच्या एकल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो. ह्या संवसारान तेणेन एक अंजिराचें झाड कशें आमच्या मदें घातलें. He planted his only son
आमच्या मदें तेणेन आपणाच्या पुताक आमच्या मदें घातलो. कित्याक लागून तेणें घातलो? बरी फळां दिवपाक. आनी हे सावळेन आमी सगळीं येवपाक आनी ही बरी फळां खावपाक, देवाच्या मोगाची फळां. ताका लागून बापायन आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान, ह्या संवसार म्हणजे ह्या विनयार्डान, हो संवसार म्हटल्यार ही संवसार म्हटल्यार जावन आसा इस्रायल पोरजाची जागो, हो विनयार्ड जावन आसा. हो संवसार म्हणजे विनयार्ड. ह्या विनयार्डान जेजूक आमच्या मदें ओंपलो बापायन. आनी ह्या झाडां उदेशी बरें फळ आमकां मेवपाक. आनी बरें फळ जेजूचे ओंपलो तेन्ना ह्या संवसारान तेज्या बापायन, तेन्ना तेणेन सगळ्यांक आमकां एकठायलीं, आपणाची लागीं हाडलीं आनी देवा कडेन तेणेन आमकां सोतपणाची मनशां केली. आपूण आमचे पातोक घेतले आनी गेलो आनी तूं त्या खुर्सार मेलो. आमचे पातोक तेज्या कुडीन तेणेन घेतले. आमचे दुयेंस तेणें आपणाच्या कुडीन घेतले. आमची गरीबसाण आपणाच्या कुडीन घेतली. आमचे शिराप तेणें आपणाचे कुडीन घेतले आनी आमकां सगळें बरेंपण तेणेन दिलें. पूण ह्या आल्जिराचें झाड कितें करता? ह्या आल्जिराचें झाड थंयसर आसा आनी ताका फळ कांय ना. भाव भयणांनो, आमकां देवान ह्या संवसारान घातला फळ दिवपाक. ह्या संवसारान आमकां बेश्टीत घालूंक ना. पयले घातले आदाम आनी इवेक आनी तांकां सांगलें हे जावन आसा तुजें मोळें आनी ह्या विनयार्डान तुवें जाय सगळीं झाडां लायल्यान ती फळां तुवें खावपाची. आनी ताका सांगली ही जमीन तूं पळयतलोय. आमकां ह्या संवसारान देवान काम दिल्लें आहा. ह्या संवसाराक आमी मॅनेजर जावं स्टिवर्ड कशें आमी हो संवसार आमी सांबाळपाक जाय. देवान आमकां एक काम दिवन धाडलेलें आहा, बरें झाड जावपाक. आनी आमच्या झाडाचे सावळेक लोक येवन आमची बरी फळां खावपाक देवान ह्या संवसारान आपणाच्या पुताक ओंपलो तसो आमकां ओंपलेले आहा. सगळे जाण म्हणटले ना तें म्हाज्या न्हू, तें तुवें करपाचें ब्रदर. ना, सगळ्यांचो कायदो. सगळ्यांक देवान एकूच काम दिल्लें आहा, आपणाचें बरेंपण दिवपाक. हांव म्हणूंक शकना ना म्हाका ते देवान गूण दिवंक ना. देवान तुका गूण दिल्या म्हणून तुका देवान ह्या संवसारान घातला. हांव म्हणूंकूच शकना म्हाजीन ते गूण ना, कित्याक तूं जेजू क्रिस्तान जल्मलेलो आसा. आनी ताका लागून देव आमच्या कडल्यान एक बरें झाड सोदता. आनी फुडें तो कितें म्हणटा तें पळय. सिस्टर जोनीना वाचताय नेक्स्ट लायन. येस ब्रदर. तेन्ना ताणें मोळो वस्तोल्यांक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटूच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक स्वाद आडायताय. भाव भयणांनी, 3 म्हणचे बायबलान 3 नंबर फिगर म्हणचे कंप्लीट. फादर, सन आनी द होली स्पिरीट. बापूय, पूत आनी पवित्र आत्मा. 3 म्हणचे कंप्लीट. देव म्हणटा आपणें तुका जाय तितको वेळ दिलो बरें फळ दिवपाक. तुका फळ दिवपाक हांवें टायम दिलो. तूं फळ दिनाय ना जाल्यार कोटा. तूं फळ दिनाय नाल्यार कोटा. मॅथ्यू 7:17 म्हणटा, so every healthy tree bears good fruit but the diseased tree bears bad fruit. तू तर देवाच्या राज्यान काम करिनाय. तू ह्या संवसारान जियेताय आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेनाय नाल्यार देव म्हणटा तू सैतानाचे फळ जाल्ले आसा. जायते टायम आमकां खबरूच आसना आमी सैतानाची फळां जाल्यात म्हणून. कित्याक देवाच्या उतराची आमकां वळखूच ना. आनी आमी म्हणटा आमी जेजूक वखता, जेजू आमचो देव. पूण जेजूक तूं वखतलोय नाजाल्यार तेच्या उतरा प्रमाणे तुवें ताका वखोंक जाय. तेच्या उतरा प्रमाणे तुवें गिरेस्त जावपाक जाय. तेचे उतराची गिरेस्तकाय तुजेशी आसपाक जाय.
आनी आमी तर म्हणटात हांव देवाक ओकोता, जेजू म्हाजो सोमी दोनी, आनी देवाच्या उतराचेर म्हाजें मोनूच ना, नाल्यार आमीच आमकां फटयता. आनी हांगर मॅथ्यू 7:17 म्हणटा की बरें फळ जेन्ना तूं देवाचें काम कोत्ता पळय आनी वायट फळ जेन्ना तूं देवसाराचें काम कोत्ता. आनी असल्या झाडाक धरून कितें फायदो? एक झाड आमी समज आमच्या घरान लायलें, एक झाड आमी लायलें भायर आमच्या गार्डनान, आनी त्या गार्डनान लायलें आनी आमी आतां रावता आनी तेजें फळ येतलें म्हणून फळूच येना, नाजाल्यार तें कितें करता झाड? एक तर तो जागो आडयता, दुसरें तें तुजी सॉयल खाता, बरें सगळी मातयेची गोडसाण ते सगळें चाखून घेता, आपणाक जाय तितकें खायता, पूण फळ कांय दिना. कितें फायदो ह्या झाडाचो? फायदो कांय ना, फक्त जागो आडायता आनी जमनीन पळय जे रीच मिनरल्स आहा ते सगळे कबार करता, दुसऱ्याय झाडांक वाडोवंक दिना, आनी फायदो कांय ना. म्हणटो देव कितें म्हणटलो? कातरून उडय. कितें फायदो ह्या झाडाचे? म्हाका कांयच फळ दिना, नाजाल्यार म्हाका ह्या झाडाचो कितें फायदो? ह्या संवसारान आमकां देवान रचल्यान आमी तर ते कांयच फळ दिनान, नाल्यार देवूय आमकां तेच सांगता, कातर आनी उडय तेंकां. हांवें ह्या संवसारान धाडलेली तेंकां. बापूय म्हणटा आपणान ह्या संवसारान तेंकां घातल्यात बरें फळ दिवपाक. ह्या झाडापोनाक येवन लोक रावपाक, ते सावळेन येवन रावपाक आनी मोगान ते फळ खावपाक. कित्याक हे जावन आसा मोगाचें फळ, देवाचें फळ जावन आसा मोगाचें फळ, कित्याक देव जावन आसा मोग. आनी ह्या मोगान आमी पेटल्या भावा भयणांनो. आमी तर ह्या संवसारान आमी जियेता, नाल्यार देवाच्या मोगाक लागून आमी जियोवपाक जाय. संवसाराचो मोग आमी फाटीं घालपाक जाय. ह्या झाडा भाशेन जावंक उपारो ना. फकत घेतलें खाल्लें जागो आडायलो आनी दुसरें झाड येवन थंयसर बरें पीक दिवपाचें, तेकाय दिलें ना पीक दिवपाक. म्हणटकूच हांवें देवाच्या राज्यान कांयच काम केलें ना, कसलेंच फळ दिलें ना. फकत हांवें टायम वेस्ट केलो ह्या संवसारान. ह्या संवसारान देवान म्हाका एक बरी मांडणी घालून धाडलेलो, पूण ही मांडणी हांवें देवाची मानून घेवंक ना आनी हांव म्हाजेच करीत रावलो. आनी फळ म्हाजें कसलेंच बरें जालें ना, उलटें म्हाजें फळ वायट जालें. दुसऱ्यांक हांव निड्डुकायेन पळयता, तिडकीन पळयता, रागान पळयता, म्हाज्या तोंडांतल्यान उतरां सगळीं वायट भायर सरतात, बरें फळ कांयच ना, सगळीं देवसाराची फळां. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. तेका लागून देव म्हणटा असले झाड तर आसा, नाल्यार कितें फायदो? Genesis 2:9 म्हणटा, and out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. सगळी देवान झाडां रोचल्यान ती फळां दिवपा खातीर रोचल्यान. आमकां तर ह्या संवसारान देवान रोचल्यान फळां दिवपा खातीर रोचल्यान भावा भयणांनो. आमीच खावपाक न्हू. काल आमी बायबल क्लासीन आयकलां, इट इज ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव. दिवपाक व्हरते बेसांव, उलटे घेवपाक. दिवपाक व्हरते बेसांव. दिवपाक जाय देवाचें उतर, दिवपाक जाय देवाचो मोग, दिवपाक जाय देवाचो आदार, दिवपाक जाय कोण गरीब आहा ताका कितें खावपाक, कितें पिवपाक. बरें फळ आमी जातले, नाजाल्यार हें आमच्या भितर आसपाक जाय. देव आमकां शिकयता भावा भयणांनो. ह्या झाडा भाशेन जायनाकान म्हणटा. हें झाड कांयच फळ दिना, हें झाड कांयच कामाचें न्हू, हेका मारून उडोवपाचो टायम येयला. आनी मागीर आमी कितें म्हणटलीं? आमी आमकां लासता पळय ती पळयतलीं. कित्याक जेजू कडल्यान तूं पयस रावलाय, देवसाराचो तूं फळां जाल्याय, नाल्यार राज्यय तुका देवसाराचेंच मेवतलें, देवाचें राज कशें मेवतलें? बरें झाड जावपाक जाय आमी. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. नेक्स्ट. पूण ताणें अशी जाप दिली, दुनिया
ये आनी एक वरोस ते आसुंदी ताच्या मुडाक आयलां काडून ताका हांव सारें घालता. आणि आमी हांगर पळयता हे झाड कांय फळ दिना. आणि मॅथ्यू 3:10 म्हणटा, इवन नाव द एक्स इज लेड टू द रूट ऑफ द ट्री. एवरी ट्री therefore that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. बा भयणानू, एक झाड आमी आंगणान लायल्ले, आमच्या आंगणान आमी एक झाड लायल्ले, ते फळ दिना. ते झाड आमी कितें करता? कातोत्ता आनी उज्याक वापरता. देव म्हणटा हे झाड कातोत्तले आनी उज्यान उडयतले आनी ह्या उज्यान हे झाड लासतले. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवपाक खूब गरज. दिसता कठीण, पूण पवित्र आत्म्यान ते सोंपें जाता. कठीण न्हू, पवित्र आत्म्यान ते सोंपें जाता. ताका लागून देवान आमकां एक हेल्पर दिला, सारोती. आधार दिवपाक आमकां. सारोती आधार दिवपाक, आधार दिता तो आमकां. आनी तेजो आधार गरज आहा आमकां. कित्याक जेजू तेजो आधार घेवन हो संवसार चल्लो, नाजाल्यार तेज्याहून सुबेज आमकां तेजो आदाराची गरज आहा. आनी ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा पळय तो हें आमी जिवंक जाय. जॉन 15:2 म्हणटा, एवरी ब्रांच इन मी that does not bear fruit he takes away, and every branch that does not bear fruit he prunes that it may bear more fruit. जे झाड, जी खाणी कसलेंच फळ दिना, ताका कातरता आनी बरें फळ दिता पळय तीच खाणी देव दवरता. आमचे आंबे बा आसतात ते आमी पळयला. आंबे जेन्ना आंब्याचो सिजन येयलो, बेनोर आहा पळय ते आमी कातरता. बेनोर आहा ते आमी कित्याक कातरता? बरे आंबे जावपाक जाय म्हणून. हे आंबे जावपाक ऑब्स्ट्रक्शन जावपाक जायना म्हणून, कसलो बंधन तेचो पडना जावच्याक हे आमी बेनोर काडून उडयता. आनी देव म्हणटा, तूं तर बरें फळ न्हू, तूं बरें खाणी न्हू, जाल्यार तुका कातरून उडयतले आनी बरी खाणी हा ताका दवरतले. देवाचें उतर चॅलेंजींग आसा भाव भयणांनो. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक इजी न्हू, पूण पवित्र आत्म्यान आमी जेन्ना जियेता तेन्ना आमकां तें इजी लागता. पुत्तून मॅथ्यू 12:33 म्हणटा, इदर मेक द ट्री गूड अँड इट्स फ्रूट गूड, ऑर मेक द ट्री बॅड अँड इट्स फ्रूट बॅड, फॉर द ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट. आमी कसली मनशां ते फळा उदेशी आमकां वळखोंक कळटा. आमी तो देवाचे मनशां, आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडार आसतलें. दुसऱ्यांक आमी बरेपण दितले. कोणाक आमी गरीबसाणीन पयलो आमी आदार दिवंक फुडें वयतले. कोणाक आमी त्रासान पयलो आमी आदार दिवपाक फुडें वयतले. हें जावन आसा आमचें कर्तव्य सगळ्या जाणांचें. आमी म्हणोंक शकना ना तोच करतलो, वोच करतलो, म्हाजीशीन पयशे ना, हांव 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 म्हणून रावन फायदो ना. कित्याक लागून ते सांगता? आतां हे झाड फकत खाता, कितें दिलां तें घेता 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 घेता, पूण ह्या दोनयांक कांयच दिना. म्हणजे आमी बापाय कडल्यान, जेजू कडल्यान सगळें घेता घेता घेता, आमची घरां भरून दवरता आनी आमचो भाव भयण गरीबसाणीन जियेता, जावन तांकां एक टायमाचें खाण ना, एक टायमाचें पियण ना, कोणाक काम रोवपाक ना. हिंचो आमकां तर मातूय हुस्को ना, नाजाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक ना भाव भयणांनो. आमी कोणाच्या फायद्याची जावन आमची फळां दुसऱ्यांक न्हू. हांव सदांच हें म्हणटा, एक आंबो आपणाचोच आंबो खावंक शकना, एक आंब्याचें झाड आपणाचो आंबो खावंक शकना. वो आंबो जावन आसा दुसऱ्यांक, आमी जावन आसा तें झाड देवाचें, आनी आमची फळां दुसऱ्यांनी खावंक जाय, आमीच न्हू. पूण हांगर अशें जाल्लें आहा, आमची फळां येता आनी ती आमीच खावंक सोदता. ना तशें न्हू भाव भयणांनो. तुका भरपूर पीक जालां, काड आनी दुसऱ्याक दी, आनी दुसऱ्याक पीकूय दी आनी ताका एक बी दी, देवाचें बी दी ताका, आनी म्हूण ये वच आनी रोय तुज्या घरान आनी पळय तुका कशें पीक येता पळय तें. देवाची बी जावन आसा इनकरप्टेबल,
तेका कसलेंच करप्शन ना. ते बी सांगता पळय ते फळ तुका दितले. आमी कसली फळां जावन आसा, बरी फळां काय वायट फळां. आनी एक झाड फळां उदेशी तेका नांव पडटा. आमी मानकुराद म्हणटा, मालगेस म्हणटा, फळां उदेशी आमी ते झाडाक वखता. आमी क्रिस्तांवां नाल्यार आमचे फळ पळोवन लोक म्हणटलो हो क्रिस्तांव. क्रिस्त हांवूच क्रिस्त जावन आसा. आनी देवाची क्रिस्ताची फळां म्हाज्या भितर आसा ती हांव दुसऱ्यांक दितलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. नेक्स्ट स्लाइड. घोडये ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. भाव भयणांनो, आमी जाणा हांगर घोडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. हांगर देव जेजू आपणाच्या बापायक सांगता, आपणाक आनीक मातसो थोडो टायम दी. कातरी नाकाय ताका, थोडो टायम दी. येतलो तो. वाट चुकला देवाचो, येतलो परत. कोण मागता? जेजू आपणाच्या बापाय लागीं मागता. चुकला वाट तो, परत येतलो. आमच्या खातीर तो इंटरसीड करता, म्हणजे आमच्या खातीर तो मागणे घालता. जेजू आमच्या खातीर देवा लागीं मागणे घालता. कातरी नाका हें झाड आसुनी ताका, म्हाका थोडो टायम दी आनी हांव हेचे बरें मूळ उस्तून बरें ताका फळ दी. बरें तेजे जमीन हांव उस्तून बरी माती तेजी हांव हालोवन हांव ताका तयार करता. हांव माती पोंदची माती हालयता, मुळां तेजी कातरता, बरें ताका ट्रीम करता, बरें ताका सारें घालता. आनी जेजू म्हणटा म्हाका थोडो टायम दी. बापायक सांगता म्हाका थोडो टायम दी. आपूण हेंचेर काम करता. आपूण कोण तरी देवाचो एक मनीस धाडटा आनी देवाचें उतर दिता ताका. आनी तो देवाचें उतर आयकोन तुजेशीन परत येतलो बापाय म्हणटा. आनी जेजू आमच्या खातीर मागोत आसता भावा भयणांनो. आपणाच्या बापायक म्हणटा ना. बापूय म्हणटा जालो टायम कंप्लीट. 3 म्हटल्यार कंप्लीट. हांवें ताका जायतो टायम दिलो, पूण तो म्हाज्या कडल्यान पयस आहा आनी म्हाजी पोरवां ना, पूण देंवसाराचें काम करता ह्या संवसारांत. आनी देव म्हणटा कातरून उडय. आनी जेजू म्हणटा नाका, पांयां पडटा, कातरी नाकाय ताका. थोडो टायम दी म्हाका, हांव तेजेर काम करता. हांव तेजी बरी माती ही उसपोन काडटा, कोणाकूय धाडटा, देवाचें उतर ताका दिता. आनी ह्या देवाचें उतर तो आपणाच्या काळजान घाडटलो आनी तुज्या कडेन परत येतलो देवा. हे देव मागणें करता. आनी हांव हे स्क्रिप्चरान दाखयता. रोमन्स 8:34 म्हणटा हू इज ही हू कंडेम्स? इट इज क्रायस्ट हू डायड अँड फर्दरमोर इज ऑल्सो रिझन, हू इज इवन एट द रायट हँड ऑफ गॉड, हू ऑलवेज मेक्स इंटरसेशन फॉर अस. जेजूच्या उजव्याक बसला आनी बापायच्या उजव्याक बसला जेजू आनी बापायशीन मागणे घालीत हा. नाका, कातोरचें न्हू ताका, थोडो वेळ दी म्हाका. आमच्या खातीर जेजू मागोत आसा. जेजू कांय नवें करिना, पूण आमच्या बासोत इंटरसेट करीत आसा, आमच्या बासोत मागणे घालीत आसा. नाका, म्हाका थोडो टायम दी, हांव ताका परत तुज्या लागीं हाडटा बापाय. देवा बापूय, हांव तुजेशीन हाडटा ताका परत. हांव तेजें सारें, तेजें कितें आहा तें हांव मुळां तेजी काडटा. तेजें पातोक पळय तेजेर आहा तें सगळें धुवन काडटा. हांव तेजें मनीस धाडटा. फुडें देवाचें उतर अहें म्हणटा, Hebrews 7:25, Therefore he is also able to save to the utmost those who came to God through him, since he always lives to make intercession for them. जो मनीस देवा लागीं येता, जो मनीस देवा कडल्यान पयस गेला, तेंच्या खातीर जेजू मागोत आसा.
आपणाचे मनीस धाडटा तो, देवाचे उतर तुका सांगता तो. देवाच्या उतराक आमचो कान आमी ओपन दवरपाक जाय, ते उतर जिकोन घेवंक जाय, आमच्या काळजान घालपाक जाय आनी तेज्या उतरा प्रमाणे आमी चलपाक जाय भावा भयणां. नाजाल्यार आमचे खोटा आमी अशीच कावकान मरोन वयतली आनी मागीर रडोन कांय फायदो ना. मागीर उलपोता म्हणून ते झाड कातरलेले ते उज्यान घातला उलपोता, ते उलपल्या उपरांत कितें फायदो? मागीर आनीक कांय ना. मागीर तुका देव सेव करूंक शकना. कित्याक तुका टायम दिल्लो, जेजू तुज्या बासत मागत आहलो, तुवें तेजें उतर काळजान घेतलेच नाय. जेजू तुका उतर दीत रावतलो, कोणा ना कोणा कडल्यान देवाचें उतर तुका दीत रावतलो. आमचे खातीर देव पेशंट्स आहा. सोशणिकायेचो देव तो, सोशणीक तो. आमकां लागून तो शांत आसा, आपणाच्या बापाय लागीं मागत आसा. आमी आमचें लायफ चेंज करपाक जाय. तेका लागून भाव भयणांनो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक आमकां खूब गरज. मॅथ्यू 3:8 म्हणटा, देरफॉर bear fruit worthy of repentance. आमी आमची चुकल्या पळय ती वाट आमी सारकी करपाक जाय. पातकान आमी जियेल्यान हे मूळ कातोत्ता म्हणजे पातोक आमच्या कडल्यान आमी कातरून उडोवंक जाय. तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हाका 1 वरस दी, हांव खणटा. हे पळय मूळ तेज्या भितर, देंवसाराचें मूळ तेज्या भितर आहा तें खणून काडटा आनी तेजी मुळां आहा ती हांव तासून उडयता आनी बरें तेका हें घालता, सॉयल, बरें माती घालता आनी बरें तितून सारें घालता, मिक्स करता आनी तेका वाडोवंक दिता. आमी रिपेंट जावपाक जाय. आमचे पातकी जिवीत आमी फाटी घालपाक जाय आनी देवाचे रोप ऑफ रायटसनेस आमी घालपाक जाय. तेजे सोतपणाचो रोप आमी घालपाक जाय. तेजे सोतपणाचे आमच्या आंगार आमी घालपाक जाय. स्वताची कापडां ती आमी घालपाक जाय आनी ती स्वतान आमी चलपाक जाय. तेन्ना जेजू आमच्या पासत मागत आसा आनी तेजे मागणें फाल्त वचपाक आमी दिवपाक जायना. प्रेज गॉड. Acts 20:35 म्हणटा, इन ऑल थिंग्स आय हॅव शोन यू दॅट बाय वर्किंग हार्ड इन दीस वे वी मस्ट हेल्प द वीक अँड रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस, हाऊ ही हिमसेल्फ सेड, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव्ह दॅन टू रिसीव. भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां शिकयत आसा. देवाचें उतर आमकां शिकयत आसा की आमी ह्या संवसारान बरेपण दिवपाक येयल्या न्हू, बरेपण घेवपाक. बरेपण देवान आमच्या भितर भरलेलें आसा, पूण तें आमकांच दवरलें आनी आमच्या फॅमिली पुरतीच दवरलें आनी दुसऱ्यांक तर दिलें ना. नाल्यार आमी कितें जालें, आमचेच फॅमिलीक बासत आमी जियेले. आमचे उद्देश कितें जावपाक जाय, आमी देवा कडेन आनीक लोक हाडपाक, हो आमचो उद्देश. देवाक आमी आनीक ओतमे हाडपाक, हो आमचो उद्देश. देवा खातीर आमी वावुरपाक, देवाची बरी फळां जावपाक आनी आमच्या झाडाच्या पोंडाक येवन ही सावळेन आनी फळ खावपाक देवाचे आमचेर येवजण आसा. कोणूच चिंतूंक उपारो ना म्हाका बायबलाची सुबेज खबर ना, हांव नको. जेन्ना तूं तुजें जिवीत देवाक ओपन करतलो, तेका खबर आहा तुका कसो यूज करपाक जाय पळय तो. एक टायम तूं देवाचें उतर दिना जायत, पूण कोणाच्या आदाराक पावपी तूं नंबर 1 आसतलो. कोणाक त्रासान पडला जायत तेका वचोन तूं आदार दितलो. कोण दुयेंत आहा तेजेर वचोन तूं हात धरून मागणें करतलो. सगळ्यांक देव एका एरियान चूज करतलो. आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां देवीन कितें केलें, रुशालीन कितें केलें. एकठांय जाली आनी मागोंक लागली. एकठांय जावपाक जाय. देवाचें उतर कोणाक खबर ना ताका दिवपाक जाय. आमचें कर्तव्य तें. जेन्ना आमी म्हणटा हांव ह्या संवसारान जेजूक लागून जियेता, नाजाल्यार जेजूचें फळूय जावन जियोवपाक जाय. म्हाकाच न्हू, आमी खूब सेल्फीश जाला.
आमी चित्ता आमी दुसऱ्यांक बरेपण कशें दिवंक शकता ते आमी पळोवपाक जाय. प्रेज गॉड. Hallelujah. जीसस. आणि हांगर लूक 6:38 म्हणटा, गिव अँड इट विल बी गिवन टू यू, गुड मेजर्स प्रेस्ड डावन शेकन टुगेदर रनिंग ओवर मॅन शाल पुट इन टू युअर लॅप, फॉर विथ द मेजर यू यूज इट विल बी मेजर्ड बॅक टू यू. दिवपाक जो संतोष आसा, जो मेरेन तुवें दिवंक ना तुका कशें मेवतलें? तुवें केन्ना कोणाक दिवंकूच ना आनी देवा कडल्यान तूं मागोत. हे झाड कितें करताले? देवा कडल्यान पळय उजवाड येता तो खाताले, पावस येता तो खाताले, माती खाताले, मातये भितर सॉयल आहा ते खाताले आनी कांय फायदो ना, फकत आपुणूच खाताले, कांय कोणाक दिनासले. आनी देव म्हणटा, गिव एंड इट शॅल बी गिवन. जेन्ना तूं दितलो तेन्ना तुका आनीक मेवतलें. आमचें जिवीतय तशेंच आसा. तुजे तर गाडयेन पेट्रोल 5 लिटर रावता आनी 5 लिटर टाकी फूल करून दवरल्या, पूण गाडीच चलयनाय आनीक पेट्रोल घालूंक शकनाय. तूं गाडी चलोवपाक जाय तेन्ना तुका पेट्रोल घालूंक मेवतलें. दी आनी तुका देव दितलो. आमी कितें म्हणटा देवाक? दी 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 म्हणटा. एका मनशाचे पासून तुवें बरेपण केलाय. कोण भुकेलो जाल्यार ताका तुवें खांक दिलाय, कोण तानेलो जाल्यार ताका तूं पिवंक दिलाय, कोणाशेन कापडां घाल्लीं ताका तुवें न्हेसपाक दिलाय. ही देवाची फळां. आमी दिवपाक जाय आनी मागीर आमी वचोन देवाशेन मागपाक. तूं दित नाय पूण देवाशेन मागत हाय, नाजाल्यार तूं तुका लागून जियेताय. हे झाडा प्रमाणे तूं जालाय. हे झाड फकत आपणाक लागून जियेलें, दोनयांक लागून पासून ते जियेवंक ना. आनी आमचो दोनी कोण जावन आसा? आमचो दोनी जावन आसा बापूय. आनी तेणेन आमकां हे झाड रोयलां ह्या संवसारान बरी फळां दितले म्हणून, पूण फळूच दिना जाल्यार ताका अधिकार आहा हे झाड कातरून उडोवपाक. ताका अधिकार आहा. प्रेज गॉड. हालेलुया. Praise God. Hallelujah. आनी आनीक एक ओपार अशी आहा मार्कून बरयलेली. जेन्ना जेजू बेटनी वयता पळय तेन्ना तो एक आल्जीराचें झाड पळयता. आनी आल्जीराच्या झाडाक पानां आसलीं म्हणटकूच ताका फळां आसपाकूच जाय. ताका पानां आसलीं आनी फळ नासलें. आनी जेजू कितें करता? त्या आल्जीराच्या झाडाक शिराप घालता आनी ते आल्जीराचें झाड मुनान सान मरता. भाव भयणांनो, हांगर जेजू एक लिसांव शिकोवंक सोदतालो. पूण जे झाड फळ दिना ते झाड कांयच फायद्याचें न्हू देवाच्या राज्यात. फळ दिता ते झाड तुका फायदेशीर. ह्या संवसारान म्हाका सांग भाव भयणांनो, आमी सगळीं जाणां आमचीशीं झाडां आसता. आतां समज तुवें गुलाबाचो एक फांटो लायलोय आनी एक 2-3 वर्सां पयले हे गुलाबाचें झाड कांयच दिना, फुलांच दिना, तूं दवरचें ना, कोणूच दवरचो ना. ते आमी काडून उडयतले ताका. हें आमकां बरें कळटा, आमकां काडून उडोवपाक बरें कळटा. पूण जेन्ना तुका देव संवसारांतले काडटलो आनी ते इफेन्नान उडयतले तेन्ना मात तूं रागार जातलो. पूण तुका देवान वॉर्निंग दिल्लें, तूं तर कांय फळ दिनाय नाल्यार आपूण तुका काडटलो आनी इफेन्नान उडयतलो. तुका ते लासता पळय त्या उज्यान उडयतलो म्हणून तुका सांगलेलें. तुका ह्या संवसाराचें तुका बरें कळटा. हे गुलाबाचें झाड गुलाब दिना, तुवें तें काडलें आनी उडयलें भायर. तशें हें झाड तर आमी ह्या संवसारांत तर फळां देवाची दिनात, आमकांय देव काडटलो आनी भायर उडयतलो. देवाचेर राग धरून फायदो ना. तो आपणाच्या उतरान आमकां शिकयता आमी बरेपणाची फळां जावपाक जाय. बेश्टेच येयलीं आनी ह्या संवसारान जियेलीं, आपणाक लागूनच जियेलीं, भुरग्यांक इस्कॉलाक घातलीं आनी इस्कॉलाचेर हाडलीं आनी सोडलीं, कुत्तून येयलीं, न्हिदलीं, उठलीं. डेली आपलो तोच प्रोग्राम चालूच आहा. येयलीं, उठलीं, न्हिदलीं, सेम एवरीडे. कांय ना, चेंज कांय ना. कोणाक लागून जियेताय? स्वताक लागून जियेताय. कोण जालोय? आल्जीराचें झाड जालें. चलता पळय तेन्ना आमी पळोवपाक जाय.
आमचे लेफ्टान आमच्या रायटान आमी पळोवपाक जाय बाबा कोण चलता कोणाक आदार जावं काय आमचे जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी मांडलेले आहा काय आमी शेणल्या ह्या संवसारान आमी शेणल्या आनी शेणल्या जाल्यार कांय फायदो ना देवाचें उतर अशें म्हणटा आतां आमी कशी बरी फळां जावंक शकता ती आतां आमी पळोवया कशी आमी बरी फळां जावपाची पळय ती देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी कशी बरी फळां जावंक शकता तें पळोवया देवाचें उतर म्हणटा गॅलेशियन 5:22-23 द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट इज लव जॉय पीस पेशंट कायंडनेस गुडनेस फेथ जेंटलनेस सेल्फ कंट्रोल अगेन्स्ट सच थिंग देर इज नो लॉ जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान आमी जियेत येयल्यो तेन्ना आमकां देवाचो मोग आसतलो देवाची शांती देवाचो विश्वास देवाची सोंसणीकाय आमच्या भितर आसतली आमचें जिवीत आमी पवित्र आत्म्यान जियोंक जाय ना जाल्यार आमी त्या आल्जीराचें झाड जातलें पवित्र आत्म्यान जर आमी जियेना नाल्यार देवाचें आमी कार्य करूंक शकना कित्याक पवित्र आत्मा आमकां देवान त्याच कामाक दिल्लो आहा आनी म्हाका खूब अभिमान वाटता हांगर पवित्र आत्म्यांक उलो मारपी ह्यो सगल्यो भाव भयणां शिकलेल्यो आहा सगळीं भाव भयणां ह्या वेळार जी जॉयन जाल्यात ती पवित्र आत्म्यांक उलो मारता म्हणून म्हाका अभिमान वाटता तुमचो कित्याक हांवें पळयलां म्हाज्या लायफान हांव तुमच्या बारी खूब टायम जालो आतां म्हाका तुमच्या बारी हांव आसा आनी हांवें पळयल्या तुमी पवित्र आत्म्यांक कशें उलो मारता पवित्र आत्मा अन्य भाशेनी तुमी कशें उलयता विचित्र भाशेनी तुमी कशी उलयता हांवें पळयलां हांवें एक्सपिरियन्स केला जेन्ना हांवें देवीक आनी रुशालीक सांगलें मानसी बारी अन्य भाशेन उलया ती इमिजिएटली कॉलार गेली आनी तेज्या बारी उलोवंक लागली आनी सगळीं भाव भयणां दुसरी ती अन्य भाशेनी उलयता आनी इम्पॉर्टंट पवित्र आत्म्यान आमी जियोवपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट तेका लागून हें देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसतलो देवाचो मोग देवाची शांती देवाची सहजकाय देवाचें बरेपण देवाचो विश्वास वो आमच्या भितर आसतलो आनी असल्याक कसलोच कायदो ना आनी दुसरें आमी कितें करपाक जाय तें अशें जॉन 16:8-11 म्हणटा एंड वेन ही हॅज कम he will convict the world of sin and of righteousness, of judgment, of sin because they do not believe in me, of righteousness because I go to my Father and you see me no more, of judgment because the ruler of this world is judged. आणि जेन्ना म्हणटा जेजू म्हणटा पवित्र आत्मा तुमच्या भितर येतलो तेन्ना तो तुमकां पातका विदेशी तो तुमकां सांगतलो आपणाचे सोतपणा उदेशी तो सांगतलो आपणाचे जजमेंटा उदेशी तो सांगतलो आनी जेन्ना आमकां आमचो पवित्र आत्मा आमकां जेन्ना दाखयतलो आमी पातकान जियेता आमी देवाच्या सोतपणान जियेना आनी तेज्या जजमेंटाक आमी एक्सेप्ट करिना जजमेंट वॉट यू से सिस्टर जोनिना फॉर्मोन तेज्या फॉर्मोनाची आमकां भंय ना आतां हे फॉर्मोन न्हू तुका उज्यान उडयतलो ते फॉर्मोन देवाचे तूं उतरा प्रमाणे जियेना जाल्यार तुका ते फॉर्मोन जजमेंट आनी पवित्र आत्मो हे आमकां सदांच सांगतलो पळय हांगर तूं चुकताय आयजूच म्हाका देवी सांगताले ताका परत परत पवित्र आत्मो मागणें करूंक सांगतालो मागणें करूंक लाय मागणें कर परत परत ताका पवित्र आत्मा सांगत आहा मागणें कर आनी मागीर माशोकतान ताका पवित्र आत्म्यान सांगलें घोवाक फोन कर आनी जेन्ना घोवाक ताणें फोन केलो तेन्ना ताका कळोन येयलें की तेज्या घोवाक सुणेन दावल्यो मारल्यो घास मारपाक येयल्लो पूण फकत ताका नाकशी लागली पवित्र आत्मा शिडकायता पातका उद्देशी आमकां सांगता सोतपणा उद्देशी आमकां सांगता आनी फॉर्मोणा उद्देशी आमकां तो सांगता पवित्र आत्मा आमकां हुस्कायता
हेच्या कडल्यान पयस राव, तेच्या कडल्यान पयस राव, हें कर तें कर. पवित्र आत्मा आमकां सांगत आसता. जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याचेर भावार धरता तेन्ना पवित्र आत्मा तुजेशी उलयत आसता भावा भयणांनो. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. जीजस. ताका लागून आमकां पवित्र आत्म्यान जियोवपाक गरज. आनी तिसरें जेजू आपणाच्या उतरान अशें म्हणटा, जॉन 15:1, आय एम द ट्रू वायन. आपूण जावन आसा तें झाड आनी म्हाजो बापूय जावन आसा जे झाड कापूंक येता पळय तो. आनी जे खांदी बरें फळ दिना तेका तो कातरून उडयतलो, आनी जे बरें फळ दिता तेका तो दोत्तलो. आनी तेका लागून भावा भयणांनो, जेन्ना आमी जेजू भितर जियेता आनी जेजू आमच्या भितर जियेता तेन्ना आमी बरी फळां जावंक शकता. जेजू आमच्या भितर जियेता आनी आमी जेजू भितर जियेता. एक झाडाची आमी पयलें एक झाड आसता आनी तेजी खाणी अशी भायर आसता. ही खाणी ह्या झाडान भितर आसता. आमी ही खाणी आनी आमी हे जेजू भितर आमी आसा. आनी जेजू कडल्यान आमकां सगळी घोटाय, जेजू कडल्यान आमकां बरेपण, जेजू कडल्यान आमकां सगळी गिरेस्काय ह्या खाण्यांनी जेजू दिता. जेजूच्या भितर आमी आसपाक जाय अशी. जेन्ना आमी जेजू भितर जियेता तेन्ना जेजूचे फळ सगळे आमकां मेळटा. हू अबायड्स इन मी एंड आय इन हिम बेर्स मच फ्रूट, फॉर विदाउट मी यू कॅन डू नथिंग. जेजू विणे आमी कांयच करूंक शकना. कांयच करूंक शकना भावा भयणांनो. आमी आमचे ताकदीर जियोवपाचें आमी सोडपाक जाय. पवित्र आत्म्यान आमी जियोवपाक जाय. जेजू क्रिस्ताचेर आमी विश्वास दवरपाक जाय. आमी म्हणटा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. हांव म्हणटा म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. हांव म्हणटा म्हाका सगळें करूंक जाता जेजू क्रिस्तान. हांव म्हणटा म्हाका सगळ्या बेसांवांनी जेजून बोललेलें आसा. जेन्ना हांव म्हणटा तेजेर हांवें विश्वास करूंक जाय. जेन्ना हांव जेजू भितर रावतलो आनी जेजू म्हाज्या भितर रावतलो आमचो संबंद सदांच घट आसतलो. जॉन 14:23 अशें म्हणटा, जेन्ना तूं देवाच्या उतराचो मोग करतलोय, देवाच्या शिकवणे प्रमाणे तूं जियेतलोय, उतरा प्रमाणे तूं चलतलोय, तेन्ना जेजू म्हणटा म्हाजो बापूय तुजो मोग करतलो. आनी आमी पूत आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन घर करतलो. आमी जेजू क्रिस्तान जेन्ना रावता तेन्ना आमकां बापूय मेवता आनी पवित्र आत्मा आमकां मेवता. जेजू क्रिस्तान आमी रावपाची खूब आमकां व्हरती गरज. जेजू आमच्या खातीर बापाय लागीं मागत आसा, नाका कातरूंक हें झाड, म्हाका आनी 1 वर्स दी, हांव ह्या झाडाक बरी फळां हांव हाडटलो. आमच्या पासत मागत आसा जेजू. आमी बरी फळां दिवपी झाडां काय त्या आल्जिराच्या झाडा प्रमाणे आमी जाल्यान भावा भयणां? काय आमी फकत त्या आमच्या बागेंत आसा, सगळे आपले डेली उठोन दोनी येवन तुका उदीक घालता, तुका सारें घालता, माती आपणाची चेंज करता, सगळे तो करता. तूं कितें करता? तूं फकत कितें मेवता तें खाता काय तुकाच लागून जियेता? येयले उठले सदांची कामां केली आनी न्हिदलो. येयलो परत कामाक गेलो, सदांची कामां केली परत न्हिदलो. वर्सां गेली अशें चालूच आहा. वर्सां गेली भावा भयणांनो. भुरगीं आसलेलीं जाणटी जालीं पूण तेंच काम करून येयली उठली, जेयली, खाल्ली, न्हिदली. येयली उठली, कामाक गेली, जेयली, खाल्ली, न्हिदली. रुटीन तोच. देवाच्या उतराक पाळून करपाची संदीत आमी घेयना. मेवता देवा तुजे तर दोळे ओपन आहा, कोणाक ना कोणाक आदार दिवपाचो तुका सहयोग मेवता. आत्ताच म्हाका ब्रदर आल्फान फोन केल्लो
आनी म्हणूंक लागलो, एक प्रोटेस्टंट भाव म्हणूंक लागलो सारको त्रासान आहा आनी तेजी इग्रोस ताका हेल्प करिना. हांवें म्हटलें नो प्रॉब्लम ब्रदर, फोन करून उलोवया. आनी जेन्ना तेजेशीन उलयलें पवित्र आत्मो एक एक तेजें सांगूंक लागलो. आनी हांवें ताका सांगलें, खंयचें झाड आमी बी घालता ताका रोखडेंच फळ येना. आमकां कितें दिसता, आमकां दिसता मॅजीक शो कहो. देवाचें उतार म्हटल्यार आपणाक बरेपण मेळपाक जाय. डॉक्टराक तूं तें सांगना. डॉक्टरान तुका सांगलें एका वर्साची टॅबलेटी घेवपाक जाय, तूं घेतलो. कोण डायबिटीन आसता पळय तांकां विचार. समज 33 वर्साचे तेणीन स्टार्ट केल्ले डायबिटीची वखदां घेवपाक, मोरोसर ती घेतली. तेन्ना तूं म्हणना ही आपणाक मोरोसर कित्याक घेवंक जाय. देवा कडेन येयल्या उपरांत तुका टायमींग जावं. आनी इतके टायम देवान तुजेर पाशियेस काडले तेन्ना तुवें म्हणोंक नाय, देवा तूं म्हाजेर इतके पाशियेस कित्याक काडटाय. डबल स्टँडर्ड आमचे. देवा बारी एक स्टँडर्ड आनी मनशां बारी एक स्टँडर्ड. आनी आमचे बारी देव पाशियेस काडीत आसा. आमी तेजे कडल्यान पयस वचत आसा, तो आमच्या कडल्यान पाशियेस काडीत आसा. आनी जेन्ना आमी देवा कडेन येता आमकां अशीं कामां जाय. तशें जायना. बी घातल्या उपरांत ताका रुजोन येवपाक टायम लागता, ताका फळ येवपाक टायम लागता. एक एक मिरिकल इन्स्टंट आसता, ना म्हणना हांव, ताका लागून ताका मिरिकल म्हणटात. पूण हिलींग आसता तें प्रोग्रेसीव आसूंक शकता, फुडें अशें स्लोली आसूंक शकता, जावं ताबडतोब आसूंक शकता. पूण देवाचेर शीण मांडपाक जायना. डॉक्टरांचेर आमी शीण मानना. वर्साच्या वर्स आमी टॅबलेटी घेता, पूण देवाचेर आमी रोखडीच शीण मानता. पूण तुवें तर विश्वास केलाय, जेजूच्या गायांनी तूं बरी जालें, आंगांक कितें जाता तेजेर आनी कित्याक तुजो फोकस. देवाचेर विश्वास दवर आनी चलत राव. देवाचें उतर अशें म्हणटा, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड. म्हणजे भावार्थ आनी काम ना त्या भावार्थाक, नाजाल्यार तो मेल्लो भावार्थ. हांवें म्हटलें जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला आनी न्हिदोन रावलो, नाजाल्यार ताका कितें म्हणटात, फेथ विदाउट वर्क. हांवें म्हटलें जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, पूण हांव न्हिदोन रावलो. म्हणजे भावार्थ विश्वास, तुजो भावार्थ हा पूण मेल्लो भावार्थ. तुवें तर भावार्थान म्हटल्यार जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, उठ आनी चल. फेथ वीथ वर्क्स. भावार्थ आनी त्या प्रमाणे हांव चलता. आनी आमी जायते टायम भावा भयणांनो हे सांगून हांव एंड करता. जायते टायम आमी अशें चिंता, जेजू आमचे खातीर कितें तरी कोत्तलो ना, ऑलरेडी केलें. हे पयलें अंडरस्टँड जावपाक जाय. आमी जल्माच्या पयलीं जेजू ह्या संवसारान येयलो, मेलो आनी गेलो. आनी तेणें कितें म्हटलें, म्हाज्या गायांनी तुमी बरी जाल्यान, म्हाजें बेसांव तुमचेर आसा. सगळे पास्ट टेन्स, सगळे जाल्ल्यो गोश्टी आयज म्हाका कोण येता, हांव भावार्थान तें उतर उलयतां आनी हांव मागोन घेता. आतां हांवें समज देवीच्या बँकेन हांवें 1 लाख रुपया घातलो. देवी म्हाका फोन करून करून दिसाचें ना, पप्पा हांव 1000 रुपया काडटा, काडूं. अरे हांवें दिले न्हू ताका, तेणें म्हाका कित्याक विचारूंक जाय. हांवें ऑलरेडी दिले ताका पयशे. तशेंच आमच्या देवान आमचे पासत सगळे आमच्या अकावंटान घातलेले आसा. भावार्थान हांवें ते उचारूंक जाय आनी ते म्हाज्या म्हणून हांवें घेवंक जाय. पूण म्हाकाच डावट हा म्हाज्या अकावंटान हा वो ना पळय ते, नाजाल्यार म्हाका कशें मेळटलें. चडशे जाणांची हो प्रॉब्लम. आमी चिंता देव आतां कितें तरी करतलो. देवान ऑलरेडी केलां. देव आतां कांय करिना. देव बापाच्या उजव्याक बसला आनी थंय रावन तो बापाय लागीं उलयता. आनी सदांच उगडास धरा भावा भयणांनो. हांवें हो एग्जाम्पल दिवन दिवन हांव थकलो. वो आतां बूक हा, वो तर हांवें सकयल उडयलो, पडलो तो सकयल.
लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी आनी लॉ ऑफ फेथ. लॉ ऑफ फेथ आसता. जेन्ना तूं लॉ ऑफ फेथ एक्टिवेट करता तेन्ना तूं मागताय तें तुका मेवता. लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी, कोणूय उडोवं हो बूक सोकला पडटलो. लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी तुका डिफरंट, म्हाका डिफरंट ना, सगल्यांक सेम. लॉ ऑफ फेथ सगल्यांक सेम. तुका डिफरंट न्हू, म्हाका डिफरंट न्हू, सगल्यांक सेम. पूण आमकां अशें दिसता देव कितें तरी करता. ना, जेन्ना तूं कायद्या प्रमाणे चलताय तुका कोण काय करूंक शकना. तुजें तें कायदेशीर तुजें तें. आतां हांव हेल्मेट घालून गेलो, म्हाका पुलीस आडोवंक शकना, कित्याक हांवें ऑलरेडी हेल्मेट घातलां. तो कित्याक आडयतलो म्हाका? हांव कायदो पालन केला हांवें, तो म्हाका सोडटलो. आनी म्हाज्या फाटल्यान कोण हेल्मेट घालून येवंक ना, ताका हात दाखयतलो आनी म्हणटलो हेल्मेट घाल आनी तालांव घे. पूण जेन्ना तूं कायद्यान चलताय तेन्ना तुका ब्लॉक घालपी कोण ना, कित्याक कायद्यान तुवें चलोवंक जाय. आनी देवाचें उतर जावन आसा एक कायदो. त्या कायद्या प्रमाणे तूं मागशी, नाजाल्यार तें तुजें. देवाक आनी विचारपाची गरज ना. ताणें म्हटल्यार म्हाज्या गायांनी तूं बरो जालोय. तो म्हणना तूं जातलोय, तो म्हणटा तूं जालोय. तूं विश्वास दवर आनी तूं बरो जालोय. पूण हांव कितें पळयता, ना म्हाज्या कुडीन हांव बरो जावंक ना. कुडीन पळोवपाची गरज ना. देवाचें उतर ओत्म्यान भितरल्यान पयलो तुका पेकोवणी मेळोनी आनी भायल्यान मागीर ती दिसती पडटली. तूं भितरल्यान तूं सीख आहाय, तूं चिंताय सीख, तूं खाताय सीख, तूं न्हिदताय सीख, तूं पळयताय सीख, तूं चलताय सीख, जाल्यार तुज्या आनी बरेपण खंयचें आसतलें. म्हणटाय तूं जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला, बॅटरी डावन, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो, चलताय असो. जेजूच्या गायांनी बरो जाला म्हणटा जाल्यार तूं उठपाक जाय, बरो नेटान चलपाक जाय. उलयताय सीख, खाताय सीख, पियेताय सीख, न्हिदताय सीख, नाजाल्यार मागीर तुजें सिकनसूच तूं उलयताय. कशें तुका बरेपण मेवतलें? प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीसस. ताका लागून भावा भयणांनो सगळें आमचेर आसा. आमकां दिसता देव कितें तरी आमकां लागून करतलो. ना, आमचेर आसा. देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं मागशी तें तुजें ऑलरेडी आसा. आतां म्हाज्या बँकेन म्हाजी सॅलरी येयली, हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक वचून विचारूंक नाका हांव सॅलरी विथड्रॉ करूंक जाय म्हणून. म्हाका विचारपाची गरज ना. म्हाजी सॅलरी म्हाजी, हांव वयतलो आनी ती घेतलो. म्हाका कोण आडोवंक शकना, कित्याक कायदेशीर ती म्हाज्या एकावंटान येयल्या आनी कायदेशीर ती म्हाजी. तशेंच देवान आमकां सगळें बरेपण दिलां, आमच्या एकावंटान घातलेलें आहा. आमचो कायदो कायद्या प्रमाणे ते वचोन काडपाक. आनी आमी कितें करतात, आतांच तेन्ना आमी प्रेयर करता, तो भाव म्हणटा आपूण दिमी घालून मागले, आपणें म्हणटा सगळें केलें, आपूण आपणाचे सपोर्ट गेलो. गरज ना. सपोर्ट वचपाची, दिमयेर वचपाची गरज ना. कायद्या प्रमाणे चल. देवाचें उतर जावन आसा एक कायदो. त्या कायद्या प्रमाणे तुजें आहा तें तूं मागोन घे आनी तें तुजें म्हणटा देव. आस्क एंड इट शॅल बी गिवन टू यू. जेन्ना तूं मागताय कायद्या प्रमाणे तें तुका मेवतलें. कोणूय तुज्या घरा फुड्यान येवन उबो राव म्हटलें आनी हें म्हाजें घर म्हटलें, तूं घर दितलें? तूं म्हणटलें हें ही म्हाजी कागदां, हें म्हाजें घर, हें म्हाज्या घराची कागदां. तूं कितें थंयसर येवन कितेंय म्हणूंक शकना. तशेंच देवान आमकां दिलां, आमी तें जाणा जावपाक जाय आनी आमी त्या भावार्थान घेवपाक जाय. आमची मागणी चुकल्यान भावा भयणांनो आमी चिंता देव आमकां कितें तरी करतलो. ना, तेची उतरां निमणी उतरां आसा संपले. इट इज फिनिश्ड. कोबार. आनी हांव कांय करिना. भावार्थान माग आनी तें तुजें जातलें. बिलीव एंड यू शॅल रिसीव. ताका लागून मार्क 11:24 म्हणटा, जेन्ना तूं मागणें करता तेन्ना विश्वास कर, तें तुका मेवलें म्हणून, तेन्ना तें तुका मेवतलें. प्रेज गॉड. हालेलुया.
कोणाक कितें विचारपाक जाय? प्रेज गॉड. येस पापा. येस. टेस्टिमनी कालची पापान आयज खूब बरी ब्युटिफूल प्रिचिंग केलें. तेजे खातीर जायती म्हाजी भयणी आसा हांगासर व्हडल्यान क्लॅप मारा पप्पाक. हांवूय मारता. प्रेज गॉड. व्हेरी Praise ब्युटिफूल God. प्रिचिंग. Hallelujah. Thank you, व्हेरी Jesus. ब्युटिफूल Praise you, प्रिचिंग. Jesus. थँक यू जीसस. Thank you, क्लॅप Jesus. पप्पा क्लॅप. थँक यू जीसस. व्हॉट अ ब्युटिफूल अंडरस्टँडिंग. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. कोणाकूच क्लॅप मार. क्लॅप मारा. सोपें न्हू ते प्रिचिंग दिवपाक. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. काय बरी प्रिचिंग दिले पप्पान. कितले बरे अंडरस्टँडिंग दिले. प्रेज गॉड. हालेलुया. सगळ्यांक कळून येयला आसतले पवित्र आत्मा काय बरो आसा. काय बरं तिने प्रिचिंग दिले पप्पान. आय एम रियली माय हार्ट इज क्राईंग टू पप्पा. Really, I'm crying. My heart is crying. Thank you, Holy Spirit. Thank you. बापूंनी सपोर्ट दिलो. देवी आयची टेस्टिमनी सांग. येस. कालची टेस्टिमनी. काल दनपारा म्हाका अशें जावंक लागले. म्हाका पवित्र आत्मा सांगता प्रे कर. सो हांव वाचता एक्चुअली म्हाका टायम मेळटा तशें हांव प्रे करता. पण काल म्हाका अशें जावंक लागलें परत प्रे कर. अन्न भाशेन प्रे कर. हांव म्हणटा कित्याक लागून प्रे कर? तुज्या घोवा खातीर प्रे कर. घोवा खातीर प्रे करूं हांव करता एक्चुअली. हांव डेली करता तेजे खातीर. पण काल म्हाका हांवें बायबल रीड केलें. हांवें 15 मिनटां अन्न भाशेन घोवा खातीर मागलें. परत म्हाका अशें जावंक लागलें परतून प्रे कर. न्हिदो नाका, बसो नाका, कांयच करूं नाका. प्रे कर. सो परत हांवें अन्न भाशेन प्रे केलें. मागीर पवित्र आत्मान सांगलें परत घोवाक फोन लाय. तो फोन घे. फोन लाय. तरी हांव तेजो आवाज आयकता तरी हांव करिना. परत म्हाका परत जावंक लागलें आनी हांवें कॉल केलो आनी म्हाका नेटान उलयता. काय ना, कितें आसा? काय ना. हांवें घोवा विचारलें हांवें तूं खंय आसा? कितें करता? ना काय ना. तुका कितें जालें? तूं फोन कित्याक लायलो? हांव असं कामाचेर काम करता. सो अशें ते दनपारां म्हाका सांगलें. प्रेज गॉड. हांवें मागीर पवित्र आत्म्याक विचारलें म्हाका अशें प्रे कित्याक जालें अशें म्हाका कित्याक जालें. सो 4 o'clock 4 सुमार परत तेंचे अभ्यास बी घेवन हांव उठलें आनी भायर गेलें. परत म्हाका सारकें उदास जावंक लागलें अशें सारकें. आनी पवित्र आत्मा म्हाका सांगता अशें जालें म्हणून. ऑलरेडी म्हाका पवित्र आत्मा सांगलें की कितें तरी जालें. मागीर घोव येता 7:30 8 येता आनी म्हाजे कडेन एक जाणें म्हणजे म्हाका कुत्रो चावलो. म्हणलें चावलो दाखय म्हणलें. ना पांया कडेन दाखयलें. कांयच जावना म्हाका. पळय म्हणलें. एक लायन कशी येता पण तेका कुत्रो नेटान येयलो कामाचेर. पण तेका घास मारूंक ना. पण बेश्टी लायन अशी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. म्हाका तेन्ना कळून येयलें की पवित्र आत्मान म्हाका कित्याक कितें सांगलें. पवित्र आत्मान म्हाका कितें प्रे कर सांगलें. म्हाका तेन्ना कळून येयलें. हांव म्हाजें मन म्हाजें काळीज सारकें आनीक खालती जालें. आनीक हांव सकयल म्हाजें काळीज ओडोंक लागलें. आख्खी रात हांव तेच पवित्र आत्म्याक उलो मारलें. पवित्र आत्मा आय लव यू. होली स्पिरिट आय लव यू मोर देन आय लव यू माय लॉर्ड माय गॉड माय सेवियर. म्हाज्या घोवा पेक्षा भुरग्यां पेक्षा म्हाज्या सगळ्या लोकां पेक्षा हांव देवाचो मोग करता. हांव तेज्या खातीर हांव दुसऱ्यांचो मोग करता. पण सगळ्यांसून पयलीं हांव देवाचो मोग करता. आनी हांव जास्त मोग करता. हांव तेका फर्स्ट वेळ तेका दिता. फर्स्ट म्हाजी सकाळ देवाक पयलीं भेट दिता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. होली स्पिरिट कितें होली स्पिरिट वाचयता आनी कोणाच्या मनान कितें चल्लां खंयसर कितें जाता तें ऑलरेडी तुका पवित्र आत्मा सांगता. कशें सांगतलो जेन्ना तूं खुशीत जातलो पवित्र आत्म्या वांगडा. जेन्ना दोगां फ्रेंड घट जाता तेन्ना ती एकामेकांक शेअर करता. तेंचे कितलेय सिक्रेट आसूनी पण पवित्र आत्मा शेअर करता. जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याक भितन ते भायर हांव तेन्ना पवित्र आत्मा उलो म्हणून शेअर करता. तेन्नाच तुका पवित्र आत्मा खंय कितें चल्लां कितें जाता ते पवित्र आत्मा तुका जावं तूं कितलोय पयस म्हाजो घोव कितलो पयस आसलो हांव नको तो ट्रिपीचेर आसलेलो आनी तेका फाटल्यान येवन कुत्रो जर घास मारलो आनी तेजे म्हाका दिसता हांव स्प्रे करूंक लागलें आख्खो तुका फाटल्यान पांयाचो घासूच काडपाचो तो. अशें जावंक दिवंक ना.
कित्याक हांवें सकाळीं उठ्ठा हांव देवणीचेर रावता आनी हांव म्हाज्या फॅमिली पासत म्हाज्या शेजारी पासत हांव प्रे करता सगळ्या पासत ह्या गव्हर्मेंटा खातीर ह्या आमच्या इंडिया खातीर आमची ही जी जमीन आसा देवान दिला हांव भायर पडून हांव देवाक आर्गान दिता कितलें ब्युटिफूल तेणी सगळें आमकां दिलें आमकां तेणी श्वास सकाळचो दिले की आमकां घेवपाक जायते लोक हॉस्पिटलान आसा मशीन लावन आसा प्रेज गॉड इतले बरे आमकां तेणी श्वास घेवपाक दिले आनी आख्खी रात तेणी आमकां कांय बरी जॅम घातली ताका लागून हांव सकाळ सकाळ उठता आनी ताका आर्गान दिता प्रेज गॉड थँक्यू जीजस होली स्पिरीट पवित्र आत्मा तो हेल्पर आसा आनी पवित्र आत्मा एक एक मिनटां तूं जर उलयता जाल्यार पवित्र आत्मा तुका हेल्प करतलो तुका समजयतलो तुका सांगतलो कितें जावपाचें आहा कितें ना प्रेज गॉड इतली बरी टेस्टिमनी तेणी म्हाका काल अशी इतली बरी टेस्टिमनी हांव प्रेज गॉड थँक्यू जीजस म्हणटा थँक्यू जीजस थँक्यू होली स्पिरीट थँक्यू बेटा थँक्यू बच्चा थँक्यू जीजस होली स्पिरीट पवित्र आत्मा उलो मारा प्रत्येक एक एक मिनिट पवित्र वांगडा उलया म्हणटा होली स्पिरीट टीच मी पवित्र आत्मा म्हाका शिकय म्हाका चलय म्हाका तूं शिकय देवाचें उतर हांवें कितें करूंक जाय तूं म्हाका शिकय काल हांव गेल्लें म्हाजे सासू डॉक्टरा कडेन व्हरपाक म्हाज्या फार्मासीन हांव गेलें आनी म्हाका सायडीक म्हाजो तो जो मनीस बो आसलो ताका म्हाका पळोवन तो तेजे तकलेक असो हात लायतालो आनी हांव ताका पळयता आनी हांव ताका स्पिरिच्युअली म्हणटा तुजी तकली थांबली म्हणून म्हाका पवित्र आत्मा सांगता सांग ताका तुजी तकली दुखता थांबली तुजी तकली दुखपाची हात लावं नाका स्टॉप कर अशें म्हाका पवित्र आत्मा सांगता आनी फाटल्यान म्हाजो भोव आसा कार घेवन सो म्हाका भंय ना प्लस भंय ना स्पिरिच्युअली उज्यान बरोवंक जाय देवाच्या पवित्र आत्म्याक जेन्ना तूं हेल्प मागता तेन्ना पवित्र आत्मा हेल्प करता प्रेज गॉड थँक्यू जीजस आय लव यू जीजस थँक्यू बाबा आनी कोणाक टेस्टिमनी दिवपाची आहा आनी एक टेस्टिमनी मीनाक्षी दितले मीनाक्षीचे भावाची बायल येयल्या मीनाक्षीक जे देवान ते मागोयना ताका गिफ्ट देवान दिला प्रेज गॉड मीनाक्षी प्लीज टेस्टिमनी सांग देवा खातीर माझा आवाज येता उलय मीनाक्षी काय ना कापा आमचे सगळे बरे आसा सगळी बरी आहा असून ठेवून या दिसान बरे चलता सगळं आणि ते बरे नसते ते बरे झाले देवाच्या कृपेने थँक्यू जीजस लव यू भावाची बायल परत येयली मगो आसा बरी आसा काका ओके प्रेज गॉड खूप बरे आसा प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक्यू Papa, I want agreement prayer. Sagar, Ravi, and Shriman. I want agreement prayer. Praise God. सागर रवी आणि Shriman. श्रीमान Shriman. श्रीमंत Yes. okay sister Remina I'll pray for you first, okay, because you want a English prayer, right? Yes, brother. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amen. I thank you, Lord Jesus, for Amina. Lord, I am speaking to that spirit of infirmity that is causing a blur vision in the name of Jesus. I rebuke you, I bind you, and I cast you out into the deep sea. You spirit of infirmity, go and be planted into the deep sea, never to return back to her again. I speak the life of Jesus on her eye. Her pupil is perfect. Her retina is perfect. There is perfect blood supply in her eye. Lord, every perfection is in her eye because you are a perfect God and you have perfected us in your love. As Jesus is, so are we in this world, according to John 1 John 4:17. As Jesus is, so are we in this world. She has the perfect eyesight in the name of Jesus. Jesus, I am speaking life into her right now. The blood of Jesus is, this eye is soaked by the blood of Jesus. And I thank you, Lord, that her eyesight has been completely restored. By your wound, she has been completely healed. Lord, there are so many people over here. And we agree in Jesus' name that she is completely restored
she has a perfect eyesight, and thank you, Holy Spirit, for this creative miracle that you have performed right now. We make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. 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 You can check- देवी कोण म्हटले तू? सागर रवी सागर श्रीमान. ओके. जेजू या वेळार सागर रवी श्रीमान एका तुझ्या हाजेरीन हाडटा हांव जेजू. तुझे उतर म्हणटा साम्स 97:5 देवा मुखार सगळे दोंगर वाती प्रमाणे गोवन वयतात. ह्या वेळार तेंच्या भितर कसले ओतमे आसा जे तेंका आडोंक दवरता देवाच्या उतरा कडल्यान हे गळोन गेल्या म्हणून जेजू हांव तुका आर्गां दिता. जेजू तुजो पवित्र आत्मा वयता आनी तेंका हात लायला म्हणून जेजू हांव तुका आर्गां दिता. जेजू तुजें जिवीत हांव तेंचेर उलयता जेजू ह्या वेळार. तुझ्या पवित्र रक्तान तेंका मागता जेजू ह्या वेळार. तुझ्या पवित्र रगत तेंच्या माथ्यान तेंच्या पांयां बसून तुवें तेंका पवित्र रक्तान भिजोवन काडलाय म्हणून जेजू हांव तुका आर्गां दिता. ह्या वेळार जेजू तुवें तेंका मनाची आनी काळजाची आनी भावार्थाची सोजमणी दिलाय म्हणून तुका हांव आर्गां दिता. जेजू ह्या वेळार तुवें तेंच्या काळजांत घर केलाय म्हणून तुका हांव आर्गां दिता. जेजू हे तुजें उतर तेणीन खाल्ला म्हणून जेजू हांव तुका आर्गां दिता. जेजू कोण ना कोण तेंका देवाचें उतर दितलो. घरच्या कडल्यान न्हय जाल्यार पयसल्यान तेंका देवाचें उतर हे मेळला म्हणून जेजू हांव आर्गां दिता. कोणेन ना कोणेन तेंचे जेजूचें उतर उलयला आनी हे जेजूच्या उतर वचून तेंच्या काळजाक लागला म्हणून जेजू हांव तुका आर्गां दिता. आनी जेजू सगळीं आमची भाव भयणां ह्या वेळार एकठांय जाल्या. तुझे पवित्र रगत तेंचेर आसा. कसले दुयेंस तेंचेर आसा जेजू ह्या वेळार ह्या दुयेंसाक कसलोच तेंचेर अधिकार ना जेजू. कित्याक तुझे पवित्र रगत तेंचेर आसा. आणि देवाचे उतर म्हणटा रेव्हलेशन 12:11 वी आर सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ द लॅम्ब. आम्ही जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां सोरवण मेवल्या. आणि आमचे उतराची टेस्टमनी जावन आसा की ही सगळी भाव भयणां जेजू क्रिस्तान जियेता. जेजू क्रिस्ताचे बरेपण आसा तेंच्या भितर आनी दुयेंस तेंच्या भितर रावंक शकना कित्याक तेंच्या भितर जेजू आसा. पवित्र आत्म्या ह्या वेळार तुवें सगळ्यांक हात लायलाय. कोणाक कितें जाय तें तुवें फावो केलाय म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता. आनी ह्या वेळार तुवें ही भयण रेमिनाचे दोळे ओपन केलाय म्हणून जेजू तुका हांव आर्गां दिता. तिचे आयसायट ब्लर आसली ती तुवें नॉर्मल केल्या देवा म्हणून तुका हांव आर्गां दिता. आनी सगळ्यांच्या काळजाचे जे धेवे आसा जेजू ह्या वेळार तुज्या हाजेरीन दवरता जेजू. आनी तुवें हे सगळें आयकलाय म्हणून जेजू तुका हांव आर्गां आनी महिमा दिता. या मागणे करता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Amen. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू जीसस. थँक्यू.